लोकगोंती चॅप्टर 30. इस्रायल पोजेच्या मुखेल्यांक मोइसेसान ही शिकोवण दिली. आंगवण्या विशीं कायदे. कोणूय एकलो सर्वेस्पराक दिवंक वो कितेंय वाटावंक एक आंगवण कोत्ता, ताणें दिलोली भास मोडूंक फावो ना, पूण भासायलां तितलें आनी तशें करूंक फावो. एक तोरणी धाकटी ओस्तोरी बापायच्या घरांत जियेतना सर्वेस्पराक कितेंय दिवंक आंगवयता वो कसलीय भासावणी कोत्ता, तिणें भासायलां तितलें आनी तशें करूंक जाय. पूण तिचो बापूय ही आंगवण पालूंक तिका मना कोत्ता जाल्यार तिणें ती पालची गरज ना. तिच्या बापायन तिका मना केल्या देखून सर्वेस्पोर तिका बोक्षितलो. एक लग्न जावंक नासलोली ओस्तोरी आंगवण करीत जाल्यार उडाउडी जावं बरें चिंतून नियाळून आनी मागीर ती लग्न जाता. तिणें करूंक वो वाटावंक भासायलां तें पालूंक जाय. पूण तिचो पोती तिका मना कोत्ता जाल्यार तिका ते आंगवणेचो कायदो लागना आनी सर्वेस्पोर तिका बोक्षितलो. विधवेन वो घोवान सोडलोले केल्या तशी तिणें आपली आंगवण पालूंक जाय. एक लग्न जाल्ली ओस्तोरी कितेंय दिवंक वो वाटावंक आंगवण करीत जाल्यार तिणें ती पालूंक जाय. पूण तिचो पोती ती पालच्या विशीं तिका मना करीत जाल्यार ते आंगवणेचो कायदो तिका लागना आनी सर्वेस्पोर तिका बोक्षितलो. तिची आंगवण थीर करूंक वो ती तोडून उडोवंक तिच्या पोतीक सोत्या आसा. पूण तिच्या पोतीक गमतोच आणे तिचे आंगवणे विशीं कांयच विरोध म्हणूंक ना, तिणें भासायलां तितलेंय आनी ते पोरी तिणें पालूंक फावो. तिच्या पोतीन ओगो रावून आपले पोतिनीची आंगवण मांडून घेतल्या. तरी आसतना तो मागीर उडचून करीत जाल्यार तो जबाबदार जातलो आनी आंगवण पालिनासतना उरली ताचो परिणाम भोगचो पडटलो. हे जावन आसात नेम बापायच्या घरांत जियेतले आंकवार ओस्तोरेन वो लग्न जाल्ले ओस्तोरेन केल्ले आंगवणे विशीं. ते सर्वेस्परान थारायल्यात आनी मोइसेसा उदेशीं पोरजेक दिल्यात. देवाचें उतर हें.